ब्रेस्तारात सांकवाळेच्या सांत जुजे वाजाचें फेस्त जालें. गोंयभर सावन भाविकांनी फेस्ताक सांताचें बेसांव घेवपाक गर्दी केल्ली. फेस्ताचें मीस जालें. RDX गोवा खातीर सांकवाळेच्यान प्रसाद नायक. पूण जेजू ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां उगडास करूंक सोदता. जितले आमी हांगासर आसा आमचो सगळ्यांचो कायदो जावन आसा. हांगाच्यान वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूं. शेवटी मोगाच्या भावा भयणीन उगडास करता तुमकां. मिसाच्या शेवटाक सदांच पाद्री म्हणटा शेवटाचो आशिर्वाद दितोच. वचून येयात. जेजूचे कृपेन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आमी समजूंक पावना आतां जाले दीस काबार मोगाच्या भावा भयणीनो एके भाशेन त्या वेळार आमचे मीस सुरू जाता. वचात जेन्ना पाद्री म्हणटा पाद्री आमकां धाडटा. जशे परी जेरेमियासाक देवान धाडलेलो, जशे परी सांत जुजेबाजाक देवान धाडलेलो, जशे परी सान फ्रांसीस शेवियर ओस्तून तेगठाण हांगासर आयलो शुभ वर्तमान परगटूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो जण एकल्याचो होच कायदो जावन आसा. जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक आमी वेतांव थिंचोर, आमी जियेतांव थिंचोर. सांत जुजे वाजाचे फेस्ताक येवपाक खूब खोश भोगता. सगळ्या गोंयकारांक आनी बरी मोद दिवची. हें वर्स सगळ्यांत चड क्रुशियल बिकॉज इट इज a beginning of a decade. I think it is one of the most crucial decades of our life, of our generation, and we are facing a lot of troubles. The country is facing economic recession. We have democracy in recession. So in such trying circumstances, the only saint from Goa should give us the wisdom to tread a path which will take us forward, which will retain the peace, the tolerance, the secular spirit that has always been the hallmark of Goan way of life. I think Goa is at crossroads. We need help from everywhere, including divine intervention to save us from whatever that is happening in the rest of India.